22 तारखेक ही घटना घडली. एडबर्ग परेरा 28 वर्षाचे आमचे भाव जे आज GMCन आपल्या जीवाकडे म्हणजे ते फायटिंग फॉर हिज लाईफ. आम्ही आता GMCन गेल्ले मेळपाक ताच्या आवयक आमी मेळ्ळे, ताच्या फॅमिलीचो मेळ्ळे. देखीक काल राती ताका ICUन शिफ्ट केला. देखीक ताचें ब्लिडिंगूय वाडला. आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना एक्यूज जो आसा ताका थंय PCRाक कॉल आयलो की ही वॉज इन ड्रंक कंडिशन. थंय कितें झगडी जाली म्हणून थंय पुलिसान वचून ताका थंयच्यान उबारून मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. आतां पुलीस स्टेशनार जेन्ना एक एक्युजाक हाडटा तेन्ना म्हाका दिसता ती पुलिसाची नैतीक जबाबदारी की तो मागीर कोणूय आसूं जेन्ना तो कस्टडीन आसता तेन्ना ती पुराय पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी पळयलां की गोंयान डे बाय डे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जायत आसा. लोकांच्या घरांनी डकॉयती. हांवें काल सुद्दां सांगिल्लें की दोनापावल ज्या घरान एक नामनेच्या उद्योगपतीच्या घरान जेन्ना डकॉयटी जाली अजूनही ते चोर ह्या सरकाराक मेळना. मागच्या दिन दहाडे आमी पळयलें की दोतोराच्या क्लिनिकान डकॉयटी येता, चोर येता, घेवन चल्ले. आतां ही केस आज पुलीस स्टेशना भितरूच एक्यूज कस्टडीन आसतना ताजेर एसॉल्ट जाता. देवा कडेन मागता की तो बाब एडबर्ग जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन बरो जावचो. ही फायटींग फॉर हिज लायफ. तो आपल्या सुटयेन म्हाका दिसता फ्रॉम द शिप ही हेड कम ही वॉज सपोज टू गो बॅक एंड जॉइन द ड्युटी. इट फील सॅड की एक मनीस जेन्ना शॉर्ट हॉलिडे गोंयान येता परत. आज ह्या सरकारान आमच्या गोवाच्या युवकांक जॉब सुद्दां दवरुना म्हणून आज गोंयच्या युवकांक गोंय सोडून भायर वचचें पडटा जॉबाक. आनी जेन्ना ते बाबडे गोंयान येता तेन्ना ते गोंयान सुद्दां सुरक्षीत ना. आज गोंयान जॉब मेळना म्हणून आज गोंयकार भायर वता. पूण जेन्ना तो आपल्या फॅमिलीक मेळपाक गोंयान येता तो आज गोंयान तो सुरक्षीत ना. आमी आतां DGP कडेन आमचे मडगांवचे कन्वेनर बाब सावियोन सकाळीं मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. ते PIकूय मेळून आयले. आतां आमी DGP म्हऱ्यान आयिल्ले आनी DGPक आमी सांगलां की हाजेर पयलीं म्हणल्यार जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले तांचेर पयलीं FIR केस जावपाक जाय. कोणूय आसूं तो. जर तर एसॉल्ट जाला तुमच्या कस्टडी भितर कोणूय आसूं ताजेर कंप्लेन जावपाक जाय, ताजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, ताजेर FIR जावपाक जाय. ताणें आमकां एश्योरन्स दिला की आपूण ताबडतोब ताजेर इन्क्वायरी करून कोण कोण इनवॉल्व आसा हांचेर FIR करता. ते मागीर पुलीसवाले आसूं आनी जो एक्यूज आशिल्लो जाचेर कंप्लेन आयिल्ली ताजेरूय ताणें सांगलां की हांवें सांगलां की समज जर एक्यूज समज जर इनवॉल्व आसा कारवाय करची निश्चित. पूण तुमकां कसलोच नैतीक अधिकार ना की तुमी एक्यूजाक हाडून भितर मारतले. तो बाबडो आज आपल्या जीव वाचोवपाक तो आज थंय झगडटा GMCन. दुसरें हांवें आतां थंय DIG आशिल्ली IGक आमी सांगलां की तूं पयलीं GMCच्या डिना कडेन उलय कित्याक ही केस तुमच्या कस्टडीन आसतना जाल्या. 22 तारखेक जाल्ली केस आज 29 7 दीस जाले. हो आतां आरोग्य मंत्री खंय न्हिदला. आमी पळयता मरे सदांच तो वचून थंय हॉस्पिटलाचेर रिला काडटा. 7 दीस जाले एक मनीस आपल्या आज जिवा कडेन तो झगडटा. वाचतलो हाची गॅरंटी ना. आतां आमकां कळ्ळें की ताका थंय ब्लिडींग जाता म्हणल्यार हाजो अर्थ ताजो GMCन सारको उपचारूय जायना. ना जाल्यार 7 दीस तो आज ICUन कितें करता हाजेर म्हाका दिसता आरोग्य मंत्र्यान पयलीं उत्तर दिवपाक जाय. आज ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री गोंयकारांक तो आज वाचोवपाक शकना. ताज्या होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर आज गोंयकार मार खातात आनी ताजो आरोग्य मंत्री जेन्ना हॉस्पिटलान वता तेन्ना आज गोंयकार वाचपाची परिस्थिती ना.
काल हांवें सांगिल्लें की म्हाका दिसता गव्हर्नरान आतां इंटरव्यून घेवन डिसमीस करचें हांगा घरा धाडपाक जाय, कित्याक हे फक्त 2 वर्सां पसून फक्त अभ्यास करता. कसलो अभ्यास करता आमकां खबर ना. सो वी हॅव डिमांडेड की हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेर FIR जावपाक जाय. ही हॅज अश्युअर्ड अस. ऑल्सो वी हॅव आस्क्ड फॉर SIT की बाबा नेमकें जालें कितें, आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्यो CCTV फुटेज ह्यो आमी मारगांव पुलीस स्टेशनान पब्लीक करच्यो, हें आमी मागणी केल्ली आसा. म्हाका दिसता थंय एक्झॅक्टली जालें कितें हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. कित्याक आज एक अशें परसेप्शन तयार जालां की ज्युडिशियल एसॉल्ट जालो. SP सांगता तो पयलीं ताका सांगलें कोणें पुलीस स्टेशनार की तो बशिल्लो उठ्ठा आसतना पडलो. SP सांगता चलत वता आसतना पडलो. आनी कोण आनी कितें उलयता. सो म्हाका दिसता कितें आसा तें गोंयकारां मुखार येवन CCTV फुटेज पुलीस स्टेशनाची जाहीर करची. म्हाका दिसता तातूंत क्लियर जातलें. सो हें सांगपाक आज आमी हांगा आयिल्ले. त्याच बरोबर आमी DGP मडगांव टावन पुलीस स्टेशन हें कशें माल फंक्शन जाता आनी थंय जो स्थानीक आमदार जो आतां मंत्री जाला, पुलीस स्टेशनाची वागणूक थंयच्या आमदार पळय जशी वागणूक आसता तशें तें पुलीस स्टेशन काम करता. फाटल्या दिसांनी मडगांवाची केस जाल्ली. एक ल्हान भुरग्यान एक व्हिडिओ काडिल्लो, बजरंग दलाच्या मनशांनी ताका फोर्सिबली व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो. परत गोंयान एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाचे जे प्रयत्न केल्लो तेजेर अजून कांय जावूं ना. तो व्हिडिओ सावयो बाबान तांकां दिला. IGन आमकां प्रॉमीस केला की आपूण त्या केसी भितर तात्कालीन थंय पळयता कितें जालां तें. कित्याक जो एक्यूज आसा तो एंटिसिपेटरी बेलाक एप्लाय करता, पूण पुलीस कांय एक्शन घेना. पुलीस सांगता अननोन एक्यूज म्हणून. सो थंय CCTV फुटेजी भितर 3 CCTV कॅमेरा आशिल्ले. सो कळटा त्या भुरग्याक कोण बाबा फीड करतालो तो. आज गोंयान समज जर तर कोणूय कम्युनल टेन्शन करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आतांच धरून भितर उडोवपाक जाय. काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो आपूण सगळ्यांक टायट करपाक लायला. कळ्ळें हें बीन टायट कॉप मारून टायट करपाक लायला. कांयच म्हाका समजना मुख्यमंत्री कितें उलयता तो. इलेक्शनां येवपाची आसा. आतां ZP इलेक्शन येतलें म्हणटा म्हणटा म्युनिसिपालिटी येतले आनी असेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आहा. असले कम्युनल टेन्शन, कम्युनल हेट्रेट हे जावपाची शक्यता आसा. आमी DGPक सांगलां की ह्या इन्सिडंटाचेर ह्या केसीन तुवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली. ताणें आमकां प्रॉमीस केला दॅट वी वील लूक इन टू इट. आनी जर तर ह्या केसीचेर कांय तोडगो येना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां परत हांगा गिराव घालचो पडटलो. लास्टली हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की आज हें डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार न गोंयकारांक जॉब दिवपाक शकना. आनी जो गोंयकार गोंय सोडून भायर वता नोकरेक जेन्ना तो फेस्टिवल आनी सणाक जेन्ना गोंयान येता तो सुद्दां सुरक्षीत ना. पुलीस कस्टडी भितर आज एसॉल्ट करता. म्हाका दिसता दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. कित्याक सस्पेंड केलो हो पयलो प्रश्न. FIR कित्याक रजिस्टर जाली ना. खंयच्या बेजार केलो रे. म्हणजे हाजो अर्थ इट लुक्स व्हेरी सस्पिशियस न्ही. तो SP कितें उलयता आमकां समजना. SP 7 दिसांनी जेन्ना मिडियान हाडले, जेन्ना भायर आयले तेन्ना तो सांगता. सो म्हाका दिसता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी डिमांड केला आनी सांगला की आपूण इन्क्वायरी म्हणजे FIR रजिस्टर करता सगळ्यांचेर. हें भायर येवपाक जाय. CCTV फुटेज येवनी भायर. म्हाका दिसता ना ना आमी सांगला जे कोण इन्वॉल्व आसा पुलीस स्टेशनार तांचे कडेन फुटेज आसतली. कोणें ताका मारला, कितल्या PSIनी मारला काय हवालदार कोणें मारला ते येवनी मरे भायर. सगळ्यांक घालपाक जाय भितर. प्रमोद सावंताक सांगता सगळ्यांक टायट कर. तो काल सगळ्यांक टायट करता म्हणून हांकांय कर. थँक्यू.